दिवचल सारमानस ह्या रस्त्यावयल्यान वेदांता कंपनीक मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी पिळगांवच्या शेतकारांनी केल्या। मागण्यो मान्य जाय मेरेन आमचे आंदोलन चालूच आसतलें अशें ह्या शेतकारांनी स्पश्ट केलां। दोन मागण्यो फुडें करून पिळगांवचे शेतकार रस्त्याचेर देंवल्यात। मीन येरादारीचो रस्तो आडयिल्ल्यान फाटल्या 17 दिसांच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा। अजूनय हो प्रस्न मिटना। एक तर आमच्यो मागण्यो मान्य करात ना जाल्यार मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशें पिळगांवच्या शेतकारांनी स्पश्ट केलां। तेन्ना आतां तांकां अशें जालां की हायवेन आमकांय अशें दिसलां की हायवेन व्हरता म्हणून जो बिचोलच्यान सारमानस फेरी वयता पळय त्या हायवेक ते व्हरता असो आमकां आयकोंक येला। सो ताका लागून आमी म्हणटा मायन्स आनी ज्युवेलर्स डिपार्टमेंटाक की तुमी ताका परमिशन ग्रँट करचें न्हू, कित्याक तर जावं मुख्यमंत्र्याकूय आमचें रिक्वेस्ट आसा की तुमी तांकां तें एलाव करचें न्हू परमिशन, कित्याक तर त्या रुटान जें आसा ती आमची स्कुलाची भुरगीं वयता सादारणची जे सारमानस फेरीकसून जे कामाक वयता, पणजे वयता, ओल्ड गोवा वयता, मार्शलान कामाक वयता, अशे भुरगे त्या रोडान वयता आनी तो खरोच धोकादायक रोड जातलो असो म्हाका तरी दिसता फाल्यां ट्रान्सपोर्ट जर चालू जालें जाल्यार। ताका लागून आमचें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा की तुमी थंयसून तो ट्रान्सपोर्ट चालू करचो न्हू, आनी जर बाय फोर्स जर काय चालू केलो जाल्यार आमी पूर्ण आमची पंचायत थ्रू सगळे गांव येवन थंय आडयतले हे आमचो पूर्ण निर्णय आसा। DMGP निवेदन दिल्लें आहा सगळ्यांक, तांकां सांगलें पळय जे आतां तुमी पळय खसून रस्तो पासून काडलो पासून न्हू मेन रस्तो व्हरोंक यूज केलो जाल्यार आमी सारमानस गेटी भितर ती सगळी आमची टॅनंट शेतां ते पळय आमी तुका आतां भितर कशेंच हें करून दिवपाचें ना तांकां। तो पेरें आमचे मागणे पूर्ण जायना तो पेरें नाजाल्यार तेंच्यांनी आमचें खाली करून दिवचें। कितें खाली करून दिवचें? शेतां खाली करून भितर न्ही, म्हणजे 7 तुमकां हजार सुमार आमी शेतां भितर ते बेश्टे यूज करून आपूण खाता। म्हणजे तुम्ही आता हे तुमचे मागणी मान्य जायसर तुम्ही फाटी सरचे ना? ना तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।